मुळाच्या पावन बहिणो सुवांसो मांजेल अध्याय 8 हे परी आमी वाचता. जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगात आसा. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. वय मोगाच्या पावन बहिणो, ह्या बांजेलांत जेजू आमकां कळीत करता. तो ह्या संवसारी आयिल्लो एक मिसांव ताचेर आसलें आनी तें मिसांव जावन आसा तो म्हणटा बापाची खुशी करची, बापाक मानता तसलें काम करचें आनी सगळ्या आपल्या जिणेंत जेजून तेंच केलें. बापाची ताणें खुशी केली, बापाक मानता तसलें काम ताणें केलें. मोगाच्या पावन बहिणो, थोडे फावटी आमची आवय बापाय वडिलां सांगतात, फादर आमची भुरगीं आयकनात, भुरगीं शिकनात, भुरगीं मस्त हट करतात, इल्लें सांगल्यार मस्त राग येता, तांकां तांणी सांगलेंच जायचें, अशें विविध समस्या आमचे मुखार दवरतात. आज देवाचें उतर आमी सांगता, जेजूनी ह्या संवसारांत बापाची खुशी केली, बापाचीच खुशी जावन आसलें ताचें व्हडतें मिसांव. तर मोगाच्या भावन बहिणो, पळयत पुस्तक आमकां सांगता जीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दितात, आपल्या आवय बापायक विधेय जावन चलतात आनी आपल्या आवय बापायची खुशी ह्या संवसारांत जारी करतात, तीं जावन आसात वर्तीं. आनी त्या बसत आमी वडिलांनी प्रत्येक जावन आवय बापायनी भुरग्यांक कसली तरबेती आमी दिवंक जाय. ओय मोगाच्या भावन बहिणो, जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक पयलें तावनूच सुरवेक तावनूच फावो तरबेती दिल्यार आनी देवाची खुशी आनी आवय बापायची खुशी कितें म्हूण तांकां कळीत केल्यार खंडीत जावन तीं तांच्या जिवितांत तीं जारी करतलीं. आनी त्या बसत आवय बापायनी कितें करूंक जाय, पयल्यान पयलें भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां फावो तें मार्गदर्शन, फावो तें तरबेती दिवची भोव गरजेचें जावन आसा. पयल्यान पयलें आमी म्हणटा सॉफ्ट स्किल्स, म्हणजे तांकां गूड मॉर्निंग म्हणोंक, थँक्यू म्हणोंक, सॉरी म्हणोंक आमी पयले जावनूच शिकोवंक जाय. असल्यो संगती तांच्या व्यक्तित्वांत पयले जावनूच येवंक जाय. केदळ आवय बापाय सुरू जावनूच भुरग्यांक असली वापुरबायेची तरबेती दितात, खंडीत जावन तीं आपल्या जिवितांत आपल्या आवय बापायची खुशी जारी करतले. त्या बसत सॉफ्ट स्किल्स तरबेती भोव गरजेची जावन आसा. आमी पळयता मस्त जाणां आवय बापाय सांगतात भुरग्यांक वडिलां लागीं बेसांव मागोवंक, फादरापा लागीं बेसांव मागोवंक, सिस्टरा लागीं बेसांव मागोवंक, आलगड्या लागीं बेसांव मागोवंक भोव वापुरबायेचें जावन आसा. पयलें जावन तांकां शिकयल्यार खंडीत जावन तें सलीसायेचें जाता. पयलें जावन तसली तरबेती नासल्यार तांकां कितें कळचें म्हणून कळना. दुसरें जावन आसा गूड मॅनर्स. प्रत्येक जावन भुरग्यांक आवय बापायनी सुरू जावनूच तांणी कशें चला जाय म्हूण तांणी शिकोवंक जाय. प्लीज मे आय कम इन असले सर संगती फावो तें मार्गदर्शन
तांणी भुरग्यांक दिवंक जाय आनी केदळा फावो ती तरबेती भुरग्यांक मेळटा तांकां नेस जावन जानवायन आनी मोगान ती वाडटलीं. तिसरें पळयता आमी भुरगीं व्हड जावन येता आसतना तांकां इल्लीस घरची जबाबदारी शिकयची. जावं पुरो च्या पियेल्या उपरांत खाप दिवंक, ल्हान ल्हान कामां करूंक, सुरतावनूच भुरग्यांक तरबेती दिल्यार मस्त फायद्याचें जाता. हांव जाणा आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमकांय घरा मस्त तरबेती आसली. सकाळीं आमी उठले म्हणटा आसतना सांगाता मागणें म्हणचें आसलें बुआपूर बायेचें. उपरांत ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत बसून शिकोवंक आसलें. उपरांत इस्काला वचून इस्कालांतावन फाटीं येवन इल्लें काम करूंक आसलें. थोडे फावटी हांवें पळयलां सकाळींचें इल्लें जाल झाडोवंक, सांजेचें इस्कालांतावन फाटीं आयल्या उपरांत त्या दाळा पंप्स नासले आनी त्या बसत कोळशांनी उदक आमी वयतलें, उदक व्होवन हाडूंक पडटलें. असली बुआपूर बायेची तरबेती दिल्यार जिवीत सलसायेचें जाता. प्रत्येक जावन हावस किपींग म्हणटा, घर नितळ दवरचें, झाडचें, पुसचें, सुरतावनूच भुरग्यांक शिकयचें. केदळा भुरग्यांक आमी शिकयता आनी प्रत्येक जावन शिस्त आमी शिकयता, भुरगीं एक दीस वर्तीं जातात. देवाची खुशी कितें म्हूण ती जाणा जातात. सांगाता आवय बापायची खुशी कितें म्हूण ती जाणा जातात. त्या बसत हावस किपींग मस्त गरजेचें जावन आसा. उपरांत फावो ती टायम टेबल खेळटना खेळोंक, एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसतना तातूंत पात्र घेवंक आनी इल्लोसो वेळ सांजेचें टीव्ही पळोवंक. मनोरंजन भुरग्यांक गरजेचें जावन आसा. तशेंच व्यायामूय मस्त गरजेचें जावन आसा. आमचे काल्यार मोगाच्या भोवन बेंडो जावं पुरो प्रायमरी स्कुलांत या हायस्कुलांत या कॉलेजींत आसतना मस्त अवकाश आमकां आसताले खेळोंक. जावं पुरो वॉलीबॉल खेळोंक, बास्केटबॉल खेळोंक, क्रिकेट खेळोंक, कबड्डी खेळोंक, असले मस्त अवकाश आसताले. पूण ह्या दिसांनी आमी पळयता असले अवकाश मस्त उणें जाल्ल्या बरें दिसतात. पूण असले व्यायाम मनशाक मस्त गरजेचें जावन आसा आनी असले अवकाश आवय बापायनी दिवंक जाय. सांगाताच भुरग्यांक मस्त टॅलंट आसता, जावं पुरो संगीतांत या डान्स करच्यांत या उलोवच्यांत. विविध टॅलंटां देव भुरग्यांक दिता. ती टॅलंटांक खंयची म्हूण आमी जाणा जावन वडिलांनी तांकां उत्तेजन दिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. सांगाताच थोडी जबाबदारी भुरग्यांक शिकोवंक जाय. हांव जाणा हांव प्रायमरींत आसतना थोडे फावटी सायकलार दूद व्हरून पेट्याक येतालो. इल्लेशी जबाबदारी म्हज्या वडिलांनी म्हाका शिकयल्ली आसा. थोडे फावटी आमकां सोप हाडूंक आसतलें. पूण तसलीं परती कामां ह्या दिसांनी भुरग्यांक आसची नात. पूण तातूंत थोडी जबाबदारी आमी तांकां शिकोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. जावं पुरो अंगडी वचून सामान हाडूंक, मार्केटीक वचून मासली हाडूंक या मांस हाडूंक. विविध जबाबदारी शिकयता आसतना भुरग्यांक थंय मस्त उर्बा येता आनी बरें करया तांकां जाता. केदळा आमी मस्त अवकाश तांकां दिता तशें करूंक. खंडीत जावन ती जानवायन आनी मोगान तीं वाडटात. तशेंच मोगाच्या भोवरून बेयनो भुरगीं आनीकय व्हड जातना हायस्कुलाक पावता आसतना जावं पुरो तांची वस्तुरां हांवें इस्त्री घालूंक आनी बरें करून घडी करून दवरूंक पयलींतावनूच आवय बापायनी तांकां शिकयल्यार भोव उत्तम जावन आसा. सांगाताच इल्लेशें रांदूंक, जावं पुरो सुरवेर च्या करूंक, उपरांत बरें करून रांदप शिकयल्यार, कित्याक आजकाल भुरगीं
आमचो गांवसून परगांवांक पावल्यात. थंयसर गेल्ल्या वेळार सर संगती तांणी करचें पडटा. पूण फावो तें मार्गदर्शन, फावो ती तरबेती आसल्यार तांचें जिवीत सलीसायेचें जाता. तर मोगाच्या भावन भयणींनो, प्रत्येक जावन वडिलांनी बरें व्यक्तित्व बांदून हाडूंक भुरग्यांक शिकोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. असली तरबेती दिल्ल्या वेळार कडेच जावन भुरगीं एका पावंडार तीं पावतलीं आनी सगळ्या संवसारांत बरें करूंक पावतलीं. सांगताच ल्हानपणाय तावनूच हेरांक बरें करूंक, जावं आमच्याच शेजारा, आमच्याच वाड्यांत, आमच्याच फिरगेजन, आमच्याच समाजाच्या कश्टांनी आमी पावोवंक पयलें तावन शिकयचें. केदां भुरगीं सामाजीक सेवा करूंक मुखार सरतात. ही तरबेती पयल्यान पयलें आवय बापाय तावनूच येता. केदां आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक हेरांक दिवंक शिकयतात, हेरांची सेवा करूंक शिकयतात, हेरांक बरें करूंक शिकयतात. खंडेच जावन त्या तांच्या व्यक्तित्वांत रोमनूत आसता. तर मोगाच्या भावन भयणींनो, आयच्या दिसा आमी नियाळ केलो. जेजू म्हणटा, हांव आयलां ह्या संवसारांत म्हज्या बापाची खुशी करूंक. वयर एका भुरग्यान जाणा जायचंय देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कसली जावन आसा. देवान दिल्लें मिसांव म्हाका कसलें जावन आसा. आनी ताका फावो ती तरबेती वडिलांनी आवय बापायनी दिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. केदां फावो ती तरबेती आसता त्या वेळा कडेच जावन देवाचें मिसांव आनी सांगाताच आवय बापायचें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूंक सलीस जातलें. तर मोगाच्या भावन भयणींनो, हांव तुमकां समेस्तांक बरें मागतां. देव तुमकां कृपे देण्यानी भरून दी. तसो जेजू तुमकां प्रत्येक जावन प्रेरण दिवन दी. कशें ह्या संवसारांत जेजून देवाची खुशी जारी केली, त्याच प्रमाणे आमी सर्वांनी ह्या संवसारांत देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावन फावो ते परी ती जारी करूंक जायली कृपा आनी आदार तसो स्वामी जेजू आमकां फावो करून दी. आमेन.